एखाद्या फिल्माक लज दिसपी असो दारू तस्करीचो प्रकार कणकवली चेक नाक्याचेर उघडकीस येयल्लो आसा। हो प्रकार आसा तो गुरुवारी संध्याकाळी उघडकीस येयल्लो आसा। गुजरात पासिंगच्या गोव्यातून कर्नाटकाच्या दिशेन येणाऱ्या एका वाहनाची तपासणी केली असता त्या वाहनात तब्बल 27.5 लाखाचो गोंयचो सोरो हो मेळिल्लो आसा। तसेच हो सोरो तस्करी करपा खातीर ज्या पद्दतीन चोर कप्प्यांची निर्मिती केल्ली ते चोर कप्पे फोडण्या खातीर चक्क JCBची मदत अबकारी विभागाक घेवची लागली। या प्रकरणी आंध्र प्रदेशच्या दोगांका अबकारी विभागान अटक केल्ली आसा। ट्रकची किंमत एकूण 25 लाख आणि दारू 27.5 लाख असे एकूण 52,52,000 रुपयांचो माल हो अबकारी विभागान जप्त केल्लो आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.